सुरवातेक आमी गायन करूया. जेजू मनशा सोडोंडारा 8-7 सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. च्या सुमनांची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी बडा संतोशान जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब समरमता. जरी जुदेक लोक सोबोंडारा अंत्रेकून अंत्रेकतालो तरी जेजूच्या जल्माची खबर तांकां उक्ती जायना. पूण तांणी भायरोलेल्या गोवण्या राखण्यांक जाता. ह्या निमतान आयचो सेवा धर्माचो विशय व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा. दुबावा मेरेन त्या गोवण्या राखण्यांक जेजूच्या जल्माची खबर व्हडा संतोशाची खबर जाली. कित्याक जेजूचो जल्म एका गोठ्यान जालो. ती गोडणी तांचें जिवीत संतोशान भरता. जेजूच्या जल्माची खबर आमकांय व्हडा संतोशाची खबर. जेजूचो मनीस जल्म जावन आसा. इमानुएल, देव आमच्या सांगाता. देव आपले देवपण साडिनासतना मनीसपण घेवन आमचेशी रावूंक येता. ह्याच खातीर ताच्या मनीस जल्मान म्हणजे इन्कार्नेशन जेजू जावन आसा खरो देव आनी खरो मनीस. तर जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब समरमताना जेजू आमच्या सांगाता घेवन आनी बाबार्थान ताका आमच्या जिवितान रिगूंक दिवन ताणें हाडलोली व्हडा संतोशाची सोडवणेची खबर उर्बेन आनी खुशालकायेन पोरगोटुया आनी जियोया.
असले देवाच्या आनी पेलाच्या संबंधान जियेतले क्रिस्ती जिवीत संतोषान जियोंक आनी शिकणांक हे मिसाचे समारंभेन देवाचो आदार आमकां मागुया. आयज व्हडा संतोशाची खबर म्हटल्यार देव मनीस जावन आमची मने आयलो, आमची सोडवण करून. प्राय संतोशान ताका आमच्या काळजांत जोड दिवंक, आमच्या कुटुंबांनी जोड दिवंक आमची काळजां मनां आमी तयार करुया. तो आमकां काळोखांतली उजवाडांत हाडून पातकांतली सोडूंक आयलो. तो ह्या वेळार आमचे पातकी जिवीत ओळखून घेवन देवाची काकुटीक उलो मारुया. मोगाला बापा, मनशांचे सोडवणे पासत मनीस कसो जेजूक तुवें संवसारांत पाठयलो. पूण ही संतोशाची खबर जिवितांत भितर घेवन आमी आमचें जिवीत खुशाल करूंक आमी फाटीं उरल्या आमकां भुकोस. क्रिस्ता जेजू, तूं जल्मलो ते राती बोडव्यांनी देवाची महिमा गायली आनी ही संतोशाची खबर गवळ्याक राखण्यांक परगवली. पूण आमी मिशनरी पाटलावदार जावन फाटीं उरल्या आमकां भुकोस. पवित्र आत्म्या, तुवें आंपार मारयेच्या जिवितांत तिकान केलें आनी तुजे वरीन ती गोडबेस्त जाली आनी जेजूक तिणें जल्माक हाडलो. पूण आमी त्यो सुचोवण्यो नाकारून जेजूक आमच्या जिवितांत स्वाद दिवंक ना आमकां भुकोस. हें करून आमी चुकल्या देखून गायन करून आमची काकळीक कोर म्हूण सोम्या लागीं मागुया. व्हडा संतोशाची खबर म्हटल्यार देव मनीस जावन आयलो. तर आयज हीच खुशालकाय आमी आयच्या दिसा समोरवता. तर ह्याच येतल्या सोडवणदाराक मोहिमा दिवया गायन करून.
सोमेस्तां खातीर विसाची भेट भेटयता. तशेंच आयज वाडदीस सुभाष पेडणेकर ताणें आमची इगोर्जेक पेंट केला, लायटी घातल्या, जायतो आदार सहकार दिला. समाजीक वावूरपी तो तोरयाताच्या बरेपणा खातीर ताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासून ताचे खातीर मागुया. स्वर्गीच्या बापा, ही भोव पवित्र रात कोऱ्या उजवाडाच्या पडसणान तुवें बोल्ली, कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलो. गोरवाच्या गोठ्यान तो आंकवार मायेचो बाळूक जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गां आनी संवसाराचो दरी म्हूण आमी ती भावार्थान सत मागता. देखून एक दीस स्वर्गांत ताच्या सांगाता सकून उजवाडान तुजी महिमा आनी स्वतोच बघूंक आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. इसायस प्रवेदाच्या पुस्तकावेलें वाचप. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणां सोडलेच्या देसान रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलो. पिकेचे सुमोयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेताना मुरगडटात, तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद भरीत जाता. कित्याक मिडियानाच्या दिसा केल्ले तशें ताच्या बालाची झूम, ताच्या खांदायली काठी, ताचे चुलून करतल्याची बोली तुवें मरण उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रक्तान भरलेली आंगवस्त्रां ही सगळीं उणपून गेली आनी उज्यान तांचो भस्म जालो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत, ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका उडकतली मेलां. अजापवंत बुद्दीणा पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपलें राज चलयता. आतां तो नित्यकाळी नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोंगरांचो सुरेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब कायम करून जातलो हे पळय. सगळी गाऊया. Ay, Santo,
इतले बेदूरचे सवा बागीवर पावलोन तिताक बरयलेले चिटी वेले वाचप सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली ती आमकां अदर्मी जिविताची ताल आनी संवसारीक आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारान जियोंक शिकयता येवचें आसा त्या सुखाचो गोरवांसो धरून मुणगे आमच्या व्हरत्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोगांचीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय आमकां सोर तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोल केल्ली बऱ्यो कोरण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें देवाचें उतर हें उद्गार सोडवणार जल्मला तो क्रिस्त सोमी
Sorbe tuमचे सोबे असो लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगोस्तोस हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीक सिरियाचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळे आपआपले नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेताली. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिलिया नाजारेत नगरांतान जुदेयांतल्या बेथलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचे उतर जाल्ले गोरबे सासलेले मारिया सांगाती आपले नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक सोद दिलो आनी तांकां खाणावळीक स्वाद नासली देखून ताका फाळयांनी गुटलावन खावणेक आड घालो. त्या खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय भोवणी आपले हीट राखताले. हांव चिंतून एक देवदूत तांचे सोंशे उबो जालो आनी देवाचे तेज तांचे भोंवती पडसडले आनी ते भिवन तोरतल्ले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाका, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी हो संतोश सगळे पोरचेक भोगतलो. तर आयज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवणदार जल्मला, तो ख्रिस्त सोबीत. आनी ही तुमकां खुणा फाळयांनी गुटलायलोलो आनी खावणे न्हिदलोलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. तेन्ना हांव चिंतून देवदूता बरोबर सर्गेच्या दोलबाराचो एक व्हडसो मोग दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस करताले. महिमा देवाक खूब सर्गीक आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रेमीच्या भावभयणीनो, नातालाची परब व्हडा खुशालकायेची परब आनी व्हडा नोबाच्यान ती आमी समोर वता. तर आयज केदें भाशेन सगळीं आयची वाचपां आमकां कोण भाशेन म्हणटा व्हडा संतोशाची खबर आमकां हाडटा. सगळीं आयची वाचपां आमी पळयल्यात. पयल्या वाचपान आमी पळयलां कोण भाशेन आमकां सांगलां काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उसवाड दिश्टी पडलो. मोडना सावणेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उसवाड पांतलो. आनी हे भाशेन देवान आमकां एक पूत दिला आनी सगळीं ताका वळखतलीं ह्या नांवान. वच्याक कोण भूत दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाब, शांतीचो कुंवर आनी ताचे राज सासणाच्या सासणाक तोंतले. अशें आयच्या पयल्या वाचपान ही संतोशाची खबर आमकां परगटल्या. काळोखान आसलेल्याक उसवाड कसो तो ह्या संवसारांत आयलो. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयलां कोण भाशेन
सगल्या मनशांक देवाची दुलोबाय दिश्टी पडचे खातीर तो आयलो मनशाची सोडवणी खातीर ती आमकां धर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुकेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. बरे भाशेन तो आयलो आमकां बरी वाट दाखोवंक सोडवणेची वाट माणसुकेन प्रमाणीकपणान भोक्तीन जिवंक संवसाराची आशा संवसाराची अधर्मी चाल सोडून दिवंक आनी हे तरेन बऱ्यो कन्यो करून नितळ काळसान आमी एके भाशेन आमचें जिवीत जिवंक आमकां ही सोडवण जिवंक तो आमकां उलो करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमान आमकां एक सोडवणदार जल्मला आनी एक तोच जेजू खावणेक उठलायलो पळय ताका मेळटलो. तर प्रिदेच्या बाबा म्हणिलो आयची सगळीं वाचपां आमकां हीच बरी खबर परगट करता. देव मनीस जावन आमचे मदें आयलो उजवाड कसो आयलो शांती आमकां हाडूंक आयलो शांतीचो दूत तो अशें आयची वाचपां आमकां उरास करता. तरी नातालाची परब आमी व्हडा गवाच्या आयच्या दिसा समोरमता. आदी आमी नातालाची परब समोरमतल्या कशी आमी समोरमतल्या एक सुमारभर नातालाची कार्यावळ फिरगोजेन आसताली. पूण ह्या फिरगोजेन जायना कित्याक आमची नोवेनां आसता पूण हेरा फिरगोजांनी नातालाची कार्यावळ जाताली. नातालाची कुशालकाय परगटूंक जिनसां तरेचे स्पोट डे जिनसां तरेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. तशें तरी फिरगोजेन असल्यो कार्यावळी चलताल्यो जावं बरे जिनसां तरेचे स्पोट डे स्टार कॉम्पिटिशन क्रीट कॉम्पिटिशन कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन असलीं सगळीं कॉम्पिटिशनां जातालीं आनी जायत आयल्या. पूण आतांच्या काळार कॉम्पिटिशनां बंद केल्या कित्याक ह्या कॉम्पिटिशना वरवीं आमचे मदें शांती येवंक जाय आसली कुशालकाय आसूंक जाय आसली. पूण ह्या असल्या कॉम्पिटिशनान जमणी फेस्तांव जावंक लागली. एका फावर केलो ताका फावर केलो एका प्रायज दिलो ताका प्रायज दिलो अशें दुस्पट जावंक लागलो. त्या खातीर थोड्यांनी आपले प्रोग्राम बदलले. कॉम्पिटिशन नाका प्रेजेंटेशन. तर आमी ही कुशालकाय परगटुया. ही कुशालकाय आमी परगटूंकूच जाय. परगटिनासतना रावूंक जायना. देखून आमी सगळीं कॉम्पिटिशनां बंद करून प्रेजेंटेशन्स म्हणून परगटणी करुया. ही कुशालकाय आमी परगटुया म्हणून जिनसां तरेन आमी परगटता. थोडे दीस फाटीं आमचे यूथ कॅरल सिंगींग करून गांवांत भोंवली. तशेंच आमच्या भुरग्यांक क्रिसमस ट्री केलो. थंयसर नातालांची कुशालकाय आमी परगटली आनी हे तरेन जिनसां तरेन ती आमी परगटता. तशेंच एक दीस एक पादिगार आसलो. ह्या पादिगारान सांगलें आमच्या गांवांत एक ऑर्फनेज आसा. अनाथ भुरग्यांचें घर आसा. माद्री थंयसर त्या भुरग्यांक पळयता. नातालां सवयार म्हणूंक लागलो ताका आमी कितें दान दिवया गिफ्ट दिवया. कोणाक कितें दिवंक जाय जाल्यार दिवचें. आनी पादिगार म्हणूंक लागलो कोण बरो गिफ्ट दिता ताका प्रायज दिवंक जाय. आनी हे भाशेन ताणें येवजिल्लें आनी आपली येवजण लोकां मुखार दवरली. तेन्ना जायत्या लोकांनी जायतीं दानां दिलीं. कोणी भुरग्यांक टॉयज हाडून दिले. थोड्यांक जाणट्यांक ब्लँकेट्स हाडून दिले. थोड्यांनी वॉशिंग मशीन दिलें आनी हे भाशेन जायत्यो वस्तू दिल्यो. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू दिल्या उपरांत ही नातालांची कुशालकाय त्या घरांत घेवन दानांक ती गेली. आनी हे वडीचे शेवटाक एक दादलो आनी बायल एक सुमार 8 वर्सांचें ताका चेडूं आसलें.
तेन्ना पाद्रीगार तांचे शिंपावलो आनी तांच्या हातान कांयच ना तें पळोवन पाद्रीगारान तांचे लागीं विचारलें, तुमचें दान कितें? ताणी बरोबर जबाब दिलो, फादर, जेजूक जल्माक येवंक सुवात नासली, तशेंच ह्या अनाथ भुरग्यांक एका घोराब्यान सुवात ना. आमी ताका कांय दिवंक सोदिना, पूण एका चेडवाक आनी एका चेड्याक आमच्या घोराब्याची मागणी करूंक सोदता. पाद्रीगारान जबाब आयकून तोटाकलो आनी बेगीबेगीन हो जबाब आयकून ताणें आपल्या हातान मायक घेतलो आनी ताणें म्हणलें, पयलो इनाम ह्या घोराब्याक मेळटा, कित्याक दोगां अनाथ भुरग्यांक घोराबी कुशालकाय दिवंक न्हयच नाताना, पूण तांचें आख्खें जिवीत ती स्वतस्फूरीत करूंक सोदतात. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, काय बरी वोस दानां भेटयतात, पूण ह्या कुटुंबान आपले दोगां भुरग्यांक, अनाथ भुरग्यांक आपल्या घोराबी कुशालकाय दिवंक येवची जाय आनी तांचें जिवीत स्वतस्फूरीत करूंक न्हयच नाताना समयार, पूण स्वताकार स्वतस्फूरीत तांचें जिवीत करूंक ती वावुरतली म्हूण ताणें ह्या भुरग्यांक आपल्या कुटुंबान घेतली. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी असलेच कितें तरी आमी आयच्या नातालां समयार म्हणल्यार ही नातालांची परब कुटुंबाची परब. तर ह्या कुटुंबान व्हडल्यांतलें व्हड देणें म्हटल्यार ह्या भुरग्यांक आपल्या कुटुंबान आपणायली, आपली भुरगीं कशीं ताका घेतली आनी माय मोगान कुशालकाय, घोराबी जिविताची कुशालकाय ताका वांटली. आयज आमच्याय घोराब्यांनी ही नातालांची परब आमकां सगळ्या कुटुंबाक एकठांय करता. ही नातालांची तयारेक आमी जायतीं कोणें घरांतल्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांनी कोणें नोखेत्र केलां, कोणें गोठो केला, कोणें खावपाच्यो वस्तू केल्या, घर नेटयलां आनी हे भाशेन जायतें तांणी आपल्या कुटुंबान केलां. नातालांची तयारी कशी? तर आपल्या घोराब्यांत गरज आसा आयज आमी आमचे घोराबेन अदीक मोग, अदीक एकवट, अदीक समजिकाय, आदार आनी हुस्को आसलो आनी हे तरेन आमी जेजूक आमच्या कुटुंबान सोडून दितले. जेन्ना आमी घोराब्याची वांगडी मोगान एकवटान एकामेकांच्या हुस्क्यान समजिकायेन जियेता, तीच कुशालकाय आमच्या कुटुंबाची वाडयतली. तर असलेच आमच्याय कुटुंबान आमी करून वावरुया. नातालां समयार कुशाल जावया, कुशालकायेन एकामेका सगळी कुशालकाय आमच्या कुटुंबीक जिविताची वाडोवया. तशेंच आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या ह्या नातालां समयार एक आमची जायते तरेन कोण दुकान आसा ताका आमी कुसवार वांटतात आनी हे भाशेन आमी नातालांची कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटतात. देवान आमकां आयज एक पूत दिला. हे पुताचें जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हड देणें आमकां. ताणें आमची सोडवण केल्या. तर आयज आमच्या शेजाऱ्याक जेन्ना आमी हो कुसवार दिता ताकाय आमी ताची सगळीं आदाराची जाता. ताकाय आमी एके भाशेन नातालांची कुशालकाय वांटता. तो जाता ते भाशेन ताकाय आमी वांटूंक वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या भायर रावल्या भावा भयणीक आमी व्हडा संतोशाची खबर परगट करुया. अदीक करून आमी पळयता जेजू तर आयलो, भायर रावल्या मनशां सगळें ताणें अदीक मोग दाखयलो. पोर्तुगाल वस्तोरे सगळीं, कोणकारां सगळीं, 2 वर्सोद्दारां सगळीं, वायटोव्यां सगळीं ताणें अदीक मोग दाखयलो. तशेंच मायग्रंट्स आसात आयज काल, तांचे सगळें आमी हुस्को दाखोवंक, मोग दाखोवंक आमकां ही नातालांची परब आपयता. असल्यांक भायर रावल्यांक सगळें आमी अदीक हुस्को दाखोवंक, मोग दाखोवंक. तशेंच आयज ही नातालांची परब 16 गोबाजान कुशालकायेची जाली राखण्या बोडव्यान. जे राखणे बोडवे आसले तांकां ही पयली खबर पावली. ताणीं पयलें गीत गायलें,
मोहिमा देवाक उत्सर्गीक आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशाक. दोनूय भाशेन जेजू आयलो जाल्यार सगळ्या मनशापणाची सोडवणी खातीर आयलो. सगळ्या मनशाक आपली कुर्बा आपली दुलोबाय ताणें वांटली. तरेच ही नातालाची परब समोर उरता आनी नातालाची परब हीच खुशालकाय परगट करता. तर आमी नातालां आयच्या दिसा आमी समोर ओंपता आसतना हीच नातालांची खुशालकाय आमी न्हूच आमच्याच कुटुंब्यान न्हूच आमच्या शेजार सामाराक अदीक करून भायल्या गेल्या सोबे वायटोण्या सोबे वांटून आनी वरवीं खरें दीस देव मनशा कुळाचो मोग करता. मनीस जावन येवन तो मनशा कुळाचें तारण करता. मनशा कुळा सोबे हुस्को दाखयता. मनशा कुळाची सोडवण करता म्हूण आमच्या जिवितांतल्यान ही खुशालकाय आमी परगटुया आनी जिवुया. तशें सुरवातेक म्हणलेलें आसा, ही संतोशाची खुशालकाय आमी परगटुया आनी आमच्या जिवितांतल्यान जिवुया. तरेच करून ह्या दिसाचे भेटेंतल्यान आमकां जणेंतल्यान देवाची कृपा मागून घेवया. उबी रावया आनी आमच्या भावंडाची उसांनी आमी करुया. सत्मात्मा देवा सर कोरिदार बापा स्वर्गांत पृथ्वीच्या वस्ताराक आमी जेजू क्रिस्ताक ताच्या आस्पताक आमच्या सुया. तो पवित्र आत्म्यावरवी गोरवी सांगलो आंकवारवरी ताय चलमलो पोंच कातरगांवकडे सोसले कारण उत्साह चडलो तो बेगारी ताका केलो. तो मेळ्ळो मोदी देंवलो. तिसऱ्या दिसा आयल्यांतलो शिवण जालो. स्वर्गाक चडलो. स्वर्ग पवित्र देव ताच्या उजव्याक बसला. तुयें शिव्यानी मेळ्याची मुसली करून घेतलो. सतमाता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भोगताचे काण पातांचे बोगसणे फुडलीचे जिवन होन शाश्वताचे जिवीत. आमेन. मोडान संतोशाची खबर आमकां देवान एक सोडवणदार दिलो. तेच खुशालकायेच्या मोड्यांनी आमच्यो गोरसो आमचे आवडे ह्या सोडवणदाराक उक्तें करुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्वांनी पाद्रींनी आनी माद्रींनी आपल्या भोवलीक मुन्यारपण चलयतना मनशा मदें कसलीच अंतर करिना जावंक आनी सगळ्याक जेजून हाडलेली खरी शांती आनी संतोश आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान शिपडावंक देवा लागीं मागुया. लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी फौजे मदें फुटी आनी वेगळोचार घालिना जावंक आनी जातीचो धर्माचो वाठाराचो वेगळोचार आपल्या मॅनिफेस्टोची बुन्यादान करिना जावंक देवा लागीं मागुया.
तर क्रिस्ती बावात्या मोले बावाताचो समुदाय थीर करून सगळ्या मनशांक आमी देवाची रचना म्हूण मानून घेवंक आनी गरजेवंतांक कसलीच उणटूल करिनासतना फावो तो आदार दिवन देवा लागीं मागुया. जेजू एक गोरवांच्या गोट्यात जल्माक आयलो. तोंड आसलोले खावनीन ताका न्हिदयलो आनी गोरव्यांनी ताका सांगात दिलो. तर आमी सृश्टीचो जाता तितलो सांबाळ करूंक आनी आमचे वरवीं प्रदूशण जाता तें आमी नकळत करूंक वागूंक देवा लागीं मागुया. मोगाड बापा, जेजूच्या जल्मा वरवीं तुमी आमकां सोडवणेची बरी खबर आनी कुशालकाय फावो केली. ही कुशालकाय तोंपता तशी आमी सांबाळून आनी आमच्या जिविताची वागणुकेंतल्यान ती आमी दुसऱ्याक दिवंक तूंच आमकां करपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. विठोबाच्या वेळार उलो सोरो. गव्हाचो उंडो तयार करूंक तशेंच दाताचो रोस पिलून सोरो तयार करूंक जायतो तोको घेवचो पडटा. पूण हें केल्या उपरांत संतोश आनी कुशालकाय भोगता. राखण्या गोवल्यांनी आनी विद्वानांनी जेजूक देखलो, अणभवलो आनी कुशालकायेन भरून ते आपआपल्या घरा परतले. आतां हो उंडो सोरो बदलतलो आनी जेजूचें मांस रगत जातलो. आमकां हें आत्मीक जेवण खावंक मेळटलें. जेजू जिवो गोट्यांत न्हय पूण आमच्या काळजान पिडार करतलो. कुशालकायेन बरोवन ही दानां याज्ञिकाच्या हातांत घालुया आनी त्याच बरोबर आमचें जण एकल्याचें जिवीत बापाक उबारुया. विठोबाच्या वेळार गायन गावया. निष्कळंक निर्मळ उलो C27. Thank you.
पडयता स्वर्गविदार देवा बापाक मानता तसले जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आमगे पवित्र सभेच्या आदाराक सभेस कोण मानून घेवन प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीसान आमचे मनशा सोयन तुका एकवटले ओच्या कोण गोड समोर जी बेटोणी या प्रकाश बरीत राखी आमी तुका करता ती तूं मानून घे म्हूण तिचे वरवीं आमकां अदीक ताची सारकी कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी Sobre sportum ce sove asu तुझे सोवे आसू आमची काळ जाऊ बारोया आम्ही सर्व स्फोराताय उघडता सर्वे स्फोरक आमच्या देवाक ती वासुया वैश्यानी करून फावो सर्वे स्फोरक पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर काय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंतसो मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश पावलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां दोतोरांक बरोबर आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरोन तरी गायता तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीक ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोन समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणेक कलराचे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासोन आनी सोमेस्त मनशा पासोन ते वारोवतले हे मोच्या ग्रासाक कोरात
बापा चलच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोवतीपणी ग्रास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका देख वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्नांडच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावमणाची काकूट कर. ताका आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोटजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा परमारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागेवन सुजय बागेवन तोर दोता आनी सोरकाळी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वोन्नत आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. जेजूचो जोर व्हडा संतोशाची खबर घेवन आमकां आयलो. तर आमचो जण एकल्याचो जोर आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितान आमी खुशालकाय हाडूं. दुसऱ्या सवे आमी सोडवणची हातयारां जावं आनी तरेन जेजून हाडिल्ली सोडवण सगल्यांक दिवंक आनी अदीक करून शांतीचो कुंवर तो हाडटा ती शांती आनी काडूंक पयस करूंक आयिल्लो उजवाड तो उजवाडाची मनशां आमकां कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी बरशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज जाताली आनी आमचे जितले बक्षिता तशी आमकां बस आनी आमकां सर्वेस्परा सर्वायकांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समजताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर पातांतले वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या दूतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशेपणपणी तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजमोट चलयताय
ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो एकामेकांक मोगान शांती दिवया. Jesu काळोखांतली उजवाडांत हाडून उजवाड जालो आनी शांतीचो कुंवर कसो आयलो. तर ह्याच उजवाडांत आमी चलूंक आनी ह्या शांतीन आमी जिवंक तो आमकां सांगात करता. आनी होच उजवाड आनी शांती आमी दुसऱ्यांक वांटूंक तो आमकां सांगात करता. ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुवाती Cristo sa dagalan, gig kawya, makapamonoy sa miya, Deep 26.
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, व्हडी कुशाळकाय आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवणाराच्या जल्माचे समोरोमान आमी वांटो घेतलो. ह्या संवसारांत ताचे जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सोडा ताचे मोहिमेक आमकां वाटेली कोर. ह्या आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. काजराची चिठी. मॅल्कम फेर्नांडीस, सांकवारपूत आल्बर्ट सांताना फेर्नांडीस आनी इसाबेल ग्रेसलिना फेर्नांडीस हांचो रावता केटोलिली रेजमागोस. हाचे व्हंकलेचें नांव आमांदा कॅथरीन मेंडोन्सा, आंक्वार्दो अलिलियो आर्नाल्डो दो परपेटुओ सोकोरो मेंडोन्सा आनी मारिया रोज राफोन्स मेंडोन्सा हांची दुआंत रावता रेजमागोस. पयलींची कसल्या कुळासा जाल्यार सांगूंक तुमकां कायदो आसा. तशेंच एल्रोय सावियो आल्फ्रेड आतां, आंक्वार्दो तेवरिको जॉर्ज आल्फ्रेडो आतां आनी मारिया एलिझाबेथ द सुपरिना ट्रेवासो de आतां सोदान पावट मेरीन रेजमागोस. जे व्हंकलेचें नांव रेनिटा मिनेझीस, आंक्वार्दो सिरिल मिनेझीस आनी जुलिएटा रावता पुर्तोरी न्यूझीलँडांत आसताली. तशेंच मारिया सावियो रेडेम्टोर पाशेको, आंक्वार्दोत मारियो मिलियम फ्रांसिस्को रेडेम्टोर पाशेको आनी आंजेलिका रिगामा पाशेको रावता बेती. ताचे व्हंकलेचें नांव किशा जोस्फीन रेगो, आंक्वार्दो पेशन रेगो आनी मार्सिया रेगो रावता न्यूटी नगर रियो दे ओरे. हे भाशेन सगल्यांक तुमकां उजवाडाची आनी शांतीची जो जेजू उजवाड घेवन आयलो आनी शांतीचो कुंवर कसो घेवन आयलो हे नातालाची पोरबे सुमयार तीच होच उजवाड आनी शांती तुमकां उडयता. खेरीत भाशेन दिनवासता ह्याच्या दिसाची मांडावळ केल्ल्याक जावं पॅरिश पास्टरल कावन्सिल वो आमची लिटर्जिकल कमिटी जाणी ह्याची मांडावळ केल्या. बरे भाशेन केल्ल्या खातीर ताका शाबासकी आनी दिनवास. तशेंच कोयराक वांटो घेतल्यान भाग घेतल्यान आनी खेरीत भाशेन यंग पीपल मोजगू वाजोवपी स्पेशल स्टीव फेर्नांडीस, एस्टन लॉपीस, मेलबर्न डिसोजा, जेसन डिसोजा पयलींच पावून ते हांगासर कोयरांत वांटो घेवन आमचे मुजगांक उदीक लेट दिलो देखून ताका शाबासकी दिता. तशेंच कोयरांत गायन करतल्या खातीर. तशेंच दिनवासता कॉर्डिनेशन टीम इकडचें डेकोरेशन केलां तें कॉर्डिनेशन टीम आनी एसओपी करतात त्या खातीर तांकां शाबासकी आनी दिनवास. तशेंच आमच्या पेबरेच्या तरणाट्यांक स्टार आनी क्रीट तांणी केल्या. तशेंच कॅरल्स आनी क्रिसमस ट्री तांणी केल्ल्या खातीर ताका शाबासकी. तशेंच लिटर्जिकल टीम जेनेट जेव्हा उरता आमची लिटर्जी बरी भाशेन जावंक आनी आमकां सगळ्यांक मुखार काडटा, फुडें काडटा, वांटो घेवंक, भाग घेवंक. तशेंच दिनवासता बाबू फ्रांसीस सारका सगल्या वाटेन थंय काम हातवड घालून हांगासरूच आसता, काम करीत आसता. सगळ्या ताच्या वावरा खातीर ताका दिनवासता. तशेंच ह्या आल्ताराक कॅन्डल्स दिसती पडटा त्यो ताणें आपली एक मोठीन केल्या. ताणें केल्या त्यो हातान केल्या.
ताका हांव शाबासकी दिता मागीर केल्या आनी आमच्या इकडचे आलतार पेटलेले वाती बरे सोबीत सुंदर दिसता. तशेंच दिनवासता सुभाष पेडणेकाराक जशें आमची इगोर्ज पेंट केल्या, आमकां लायटी घालून दिल्या आनी हे वरवीं जायते बरेपण केल्ल्या खातीर ताका हांव शाबासकी दिता. तशेंच कांय दीस ताणें हे रस्ते पासून आमचे सारके ना खण पडलेले म्हाका उगडास येतालो क्रिस्तांवांचो काळ सुरू केला पळय तेन्ना इजायास प्रवादी म्हणटालो फालकी भरून काडा, कोण पडल्या रस्ते सारके ना सारके करात, सर्वेस्वराची वाट नीट करात. कांय सिमीट घालून कोणी तरी बऱ्या मनाच्या मनशांनी हें वावर केल्ल्या खातीर ताका शाबासकी दिता. जावं आमचे पंचायतीचे कोण वावुरल्यान ताकाय हांव शाबासकी दिता. तशेंच आमकांय आतां फेस्ताची तयारी करून सगळ्यांक निवड केला, नितोड केला. पंचायत थोडी वावुरल्या ताकाय सगळ्या पंचायता मेंबरांक आनी आमचोय फेलिसियो इंसू आमी म्हणटा आमच्या वाड्याचो पंच ताणें आमकां लायटीची बंदोबस्त केल्या आनी हे फेस्ताची फेरी घालपाक बंदोबस्त केल्ली आसा त्या खातीर ताकाय हांव दिनवासता. पॅरिश बुलेटीन आयिल्लें आसा, आमची सगळी मांडावळ पॅरिश बुलेटिनाचेर दिल्ली आसा. तशेंच हांव दिनवासता पॅरिश बुलेटिनाची कमिटी वावुरल्या. जायते त्रास जाले, एक फावटी लेट पावली कित्याक आमची प्रिंट करतलो मातसो दुयेंत जाला, सीक पडलो. तर जावं आमकां पावली ती क्रिसमसा आदीं त्या खातीर पॅरिश बुलेटिनाची कमिटी वावुरतले मदीं करून वचवड सगळो वत वावुरता. धांवचें पडटा, मेळचें पडटा, प्रूफ रिडींग करचें पडटा. सगळें हें भार आपल्याच्या खांदार घेवन वार करता. ताका शाबासकी दिता. आतां कित्याक हांव नको कित्याक मिस जाल्या उपरांत पॅरंट्सांनी गेट टुगेदर टी आनी कॉफी जाय तेन्ना स्पॉन्सर केल्या. च्या आनी केक आसतली वांटो घेवचो. उबी रावया. फाल्यां सकाळीं आयज सकाळीं 20 जातले 8 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सौर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. Thank you.